गायत्री देवा सरलो हांव पयस सरलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज थावन आमी प्राचीन काळांत भितर सरता. हो काळ कृपेचो काळ, जंय देवाची कृपा आनी देवाची काकलूत आमकां भरपूर अणभवूंक मेळटा. कॉपलाक गोबर लावून 40 दिसांची ही यात्रा आमी सुरू करता. देवा सरशिल्ली पयस गेल्यांत जाल्यार नव्यान ताचे सरशी परतून येवंक आमकां एक संदी फावो करता. ह्याच संदर्भान आयचो विशय सर्वेस्परान आपले पोरजेची काकलूत केली. आमकां हीच देवाची काकलूत अणभवून आपलेपण सोडून दुसऱ्यांच्या सेवेक धावूंक आमकां सगळ्यांक आमंत्रण करता. हीच चिंतना मनांत दवरून ह्या प्राचीन काळांत नवसर्णेची पावलां मारून देवाशी नव्यान येवंक हे मिसा भेटींत आमकां सगळ्यांक देवाची कृपा मागुया. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो लांबदीक तयारी 40 दीस आमी कोत्ता. आयच्या दिसा सुरू आमच्या माथ्यार गोबोर घालून आमकां उगडास करता. प्राचीन कोरात आनी शोक वर्तमान भावार्थान मानून घेयात. हो उगडास दर मनशाक तूं धूल आनी परतून तुजी धूल जातली. असले नारे आयच्या दिसा आमी आयकून प्राचीन काळान भितर सरता. आनी आमच्या बाबान आमकां उगडास केला. प्राचीन काळ म्हणल्यार कृपेचो काळ, देवाची परत येवचो काळ, देवाची काकूत अणभवचो काळ आनी देवाची कृपा अणभवचो काळ. हेंच मनान धरून ह्या काळान आयच्या दिसा आमी भितर सरता आसतना एकामेका खातीर मागुया. आमच्या जिविताची बदलणी करूंक, नवसोडणी करूंक, मेथानोया जावंक एकामेका पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वणावण्यो आमी दोमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीन काळाची दडवण आमी आयज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी
आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता। आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक। आमेन। जोएल प्रॉविद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। आजुनूय सर्वेस्पर अशें म्हणटा, उपास करून रुदोन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात। तुमची आगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां भिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात। कित्याक तो मोवाड आनी काकुत्सार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो, कास्त लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता। कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वडत आनी काकुतीक दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत। सियोनांत एक तुरतुरी वाजयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जमात भरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात। जाणट्याची जमात भरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळांक पर्यान। न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची भास। आंगणा आनी वेदी मोदें यात्नीक आनी सर्वेस्पराच्या म्हणयाऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक भोगोस, तुजें दायज किण्ण्याचो माल जावंक निर्मू नाका। ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातान दिवं नाका। तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मदें कित्याक म्हणटली? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेक काकलूत केली। देवाचें उतोरें। आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता। म्हणुया, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता। काकूत सारा देवा काकूत करून दाखय, भोव कोणवाड्या देवा गुन्यांव पुसून उडय। पातकाचें कोत धुवून म्हाका नितळ तूं कर, रेबडांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर। जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता। म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेता, सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता। तुजेर चुकलां सायबा, तुका चकमान केला, तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां। जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता। निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या, तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका। तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका, तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका। जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता। तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं, उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ। पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा, तुजे सरशी पातकी परतून येतले सायबा। जबाब,
आमी मागती सायबा तुजी काकूट मागता. भागयून पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून यात. जेजू कसलेच पातक नासले, तरी ताचे सवे आमी देवाचेर प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्यात ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, सूप वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, सूप वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचे उतोरे. उडगाराक सगळीं उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्वराचे उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां मुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मोजरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुत्तुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशान मोदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मुजरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारके जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवनाय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मुजरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एका मोठान
एक याज्ञीक रावतालो आनी मोठान रावतालो आनी ताचो वावर दर दिसा रानांत वचून लांकडां एकठांय करपाचो आसलो. दर दिसा हो आपलो वावर करतना वरांची वरां तो रानान लांकडां एकठांयतालो वतान आनी वतांतल्यान परतून आपल्या मोठान येता आसतना ताका बरीच तान लागली आनी एका दिसा तो एका तोंड आनी चितोड उदकान भरलेले बांय लागीं पावलो. ताणें तेन्ना आपल्या मनान चिंतलें केदो व्हडलो सॅक्रिफीस जातलो, तान लागल्या आसतना उदक पियेना जाल्यार, आनी हे भाशेन तो सॅक्रिफीस करता. त्या बांयचें उदक पियेनासतना घरा वेता, मोठान वेता आनी मोठान न्हिदलोलो आसतना वयर मळबार दोरे लावन पडयता आसतना ताका एके भाशेन एक नखेत्र दिश्टी पडटा आनी तो खुशाल जाता. हीच ती म्हजी सॅक्रिफीस हांवें केल्या, ती देवाक मानली म्हूण सजमता. परतून तो एक दीस एका सेमिनारिस्ताक घेवन वेता आनी जेन्ना ताका घेवन वेता आनी लांकडां एकठांय केल्या उपरांत दोगूय तोखता. तान लागले आसतली पूण त्या बांयशी वेता. पूण एके वाटेन तो जाणा आपणें सॅक्रिफीस केल्ली आनी एक नखेत्र दिश्टी पडलेलें आनी आयज तर हांव सॅक्रिफीस करिना, नखेत्रां दिश्टी पडची ना. पूण तो सेमिनारिस्ताक तान लागता. ताका पिवचें वो ना पिवचें ते याज्ञिकाच्या मनान हो हुस्को आसलो. पूण तो सेमिनारिस्ट तानेला म्हूण उदक पियेता आनी तोय पियेता. पूण घरा गेल्या उपरांत मोठान परतून पावल्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत रातचो न्हिदलोलो आसतना ताका एक नखेत्र न्हय पूण 2 नखेत्रां दिश्टी पडटा. आनी भाशेन ताका खात्री जाता कोण भाशेन देव ताचे गुप्ती केलेले पळयता आनी तांकां ह्या नखेत्रां वरवीं खात्री दिता. तांणी दोगांयनूय केल्ली सॅक्रिफीस देवाक मानली म्हूण हो याज्ञीक ओळखून घेता. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, जशें आमी क्रिस्ती जिवीत जियेता आनी क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार कितें काय, कोण एकलो जाणार म्हणटालो क्रिस्टियनिटी इज नॉट ओन्ली अबाउट इन्फॉर्मेशन बट इट इज मोर अबाउट ट्रान्सफॉर्मेशन. क्रिस्तांवपण म्हणल्यार न्हयच फकत धर्माची माहिती घेवप पूण जिविताची बदलणी करप. आयच्या गोबराच्या बुधवाराक आमच्या कपलार गोबोर घालून प्राचीन काळान आमी भितर सत्तेल्या एक संदी आमच्या मना काळजाची बदलणी करूंक, नव्यान आमी देवाशी परतून येवंक, हेंच मनान धरून काय आमची वाचपा आयच्या दिसाची आमकां उगडास करता. पयलें वाचप जोएल प्रवादाचें म्हणटा, तुमची आगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिजात. देवाशी परत येयात. परतून परतून हो जोएल प्रवादी सांगता देवाची काकूट कितली व्हडती देखून देव आपल्या काळजान तुमची पातकां घेवन रावना, तुमचें वायट घेवन रावना, पूण देव तुमकां भोगसूंक तयार. देखूनच म्हणटा देवा चडशेनी पयस गेल्यान ती परतून येयात. आनी म्हणटा सगल्यांक हें मन बदलपाक, जिवीत बदलपाक आपयल्यांत म्हूण तो उगडास करता आनी देवाचें उतर तो परगट करता. तुमची आगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिजात. म्हणजे तुमच्या जिविताची नवसोडणी करात. मेथानोया, ट्रान्सफॉर्मेशन, आमचें जिवीत बदलूंक तो आमकां देवाशी परत येवंक हुस्कायता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां परतून आयचें वाचप आमी आयकलां बागेवन
पावलो कोरिंतकारांक बरयलोले चिटींतले आमकां सांगता, देवान आमकां कुरपा दिल्या. ही कुरपा देवाची आमकां फुकट देणे, ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात. शोभ वेळ हांवें तुजो उलो आयकला. शोभ वेळार थारोणाच्या दिसा हांव तुका आदार दितलो. पळयात, शोभ वेळ तो वच, थारोणाचो दीस तो वच, देखून देवाशी परत येवंक तांकां देवाचें उतर हुस्कायता. दुसऱ्या वाचपांतल्यान आनी तिसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां सांगूंक सोदता, जें कितें आमी गुप्ती केलेलें देव आमचो पळयता, तो आमकां मुजरी दितलो. कांय उपाय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जावं तुमी भीक घालतात तेन्ना, जावं तुमी उपास करतात तेन्ना, जावं तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन जावं नाकात. दुसऱ्यान फोडोवचे खातीर करिनाकात. गुप्ती पळयता तो तुमचो देव तुमकां मुजरी दितलो. तुमी तर दुसऱ्यांक दाखोवंक करतात जाल्यार ताची मुजरी तुमकां मेवली आनी मुजरी मेवची ना. पूण गुप्ती केलेलें पळयता तो तुमचो बाप तुमकां मुजरी दितलो. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयज खेरीत भाशेन ह्या प्राचीत काळान आमी भितर सरता आसतना येश ह्याच उतरां वरवीं आमी घेवया जिविताची नवी पावलां ह्या काळांत मारूंक. आयज एश वेनेसडे आमी समोर उरता. एश म्हणल्यार पयले सुवातेर आपलेपण सोडून दिवया. आपलेपण सोडून दितले जाल्यार आमी आमकांच उणें करूंक जाय. फास्टींग. मनीस दर दिसा आपस्वार्थी जायत वेता. आपूण आपली फामील आनी आपली सपनां ते काणयेन आशिल्ले याज्ञिका भाशेन फकत आपल्याचेच नोखेत्राचेर मनीस जायते फावट मोल लावून आसा. तर ह्या प्राचीन काळांत आपलेपण सोडून वा आपल्या कोश्टांचेर नदर घालून जिवचे बदलेक दुसऱ्याच्या कोश्टांचेर नदर मारुया आनी तांकां काडुकी जिवितान नोखेत्रां जावया. दुसरे सुवातेर सेवा करुया. सेवा करप म्हटल्यार आर्म्स गिवींग, दुसऱ्यांक दान दिवप. गेल्या 2 वर्सां कोविड-19 जाली तेन्ना मनीस दुसऱ्याचे सेवेक धांवलो. पूण थोड्यांक जेन्ना गोमलें आपल्या शेजाऱ्याक वा आपल्या सोयऱ्याक कोवीड जाल्या म्हूण तेन्ना ताणें आपलीं दारां धांपलीं. आपल्याकूच उणें करून ते काणयेंतल्यान याज्ञिका भाशेन दुसऱ्याचे ताणेल्ल्या जिवितान सेवेचो पेलो जावंक वावरुया. बापाची काकुतीचें रूप आमी दुसऱ्यांक जावंक गरज. तरे भाशेन ह्या काळांत आमी सेवेचो पेलो दुसऱ्यांक जावया आनी दुसऱ्या सवें उदारपण, दुसऱ्या सवें बरेपण दाखयतलीं मनशां जावया. गरजेक सांपडलेल्या सवें हुस्को दाखोवया. गरजेक सांपडलेल्यांक पावुया. आनी तिसरे सुवातेर हात जोडुया, मागणी करुया. जे हात तुमी इगोजेन जोडटात ते तुमी इगोजे भायर वेता तेन्ना उक्तें करूंक गरज. अशें म्हणलेलें आमी आयकलां. पूण आयच्या काळार ही म्हणणी आमी नवे नदरेन पळोवंक गरज. आयज भायल्यान जायते उक्ते हात आमकां दिश्टी पडटा, पूण इगोजेन भोव थोडे जोडलेले हात दिश्टी पडटात. भोव करून फाटल्या 2 वर्सांक आमची मोदनी जायतीं जाणां मिसाक येवंक ना. ऑनलायन मिसां आयकतालीं, मिसांत वांटो घेतालीं आनी हे भाशेन आजून लेगून चिटकून आसलेलीं आमी पळयता. आजुनूय ताका ऑनलायन मीस जाय. इगोजे वचोंक नाका. कित्याक इगोजे या, कित्याक इगोजेन हात जोडुया, घरा रावन बसून मीस आयकुया, मिसांत वांटो घेवया. आनी हे भाशेन आमी सोत्रायेन आमी पळयत जाल्यार पिडा आसा खरी, पूण आमी चोत्रायेन आमी बाजारांत, बँकेन, हेर सुवातांचेर आमी वेता.
पूण मिसाक वचूंक बें दिसता जाल्यार इगोर्जेन पवित्र साक्रामेंता मुखार भोव थोडो वेळ सारूंक प्रयत्न करुया आनी देवा मुखार हात सोडुया. तर हो काळ आमकां अदीक देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक मागण्यांत वेळ सारूंक आमकां आपयता आनी ह्या वरवीं देवान दिल्ले उपाय वापरून आमच्याच जोणेकल्याच्या जिविताची नवसोडणी करूंक आमकां कुरपां आनी बोड ह्या आयचे मिसाचे भेटेंतल्यान आनी ह्या प्राचीन काळांत मागुया. उबी रावया. भावां भयणीनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, कालते जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातोक रडून प्राचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दोयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबोर घेतल्यांक तुज्या चाकरांचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची धोणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गोठ नितळ काळजान समोरूंक आमकां पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमी माथ्यार गोबोर घालतले. सिस्टरी दोगूय फाटल्यान गोबोर घालतली आनी ह्या रितीन प्राचिताच्या मनांत वांटो घेवया. माथ्यार गोबोर घालतना आमी गायन करुया. आय फो दोयाळ देवा. दोयाळ देवा Bogos Papa
उभी रावया. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो ह्या प्राचीन काळान आपले पोण सोडून सेवा करूंक आयते मन आनी देवा मुखार नव्यान हात जोडूंक काकुत्सार देवाचे कृपेची आमकां गरज. ह्या वेळार थोडी मागणी आमकां ह्या प्राचीन काळांत फावो ते पर्यो काळ आमच्या जिवितांत सारूंक करपा मागुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाचे काकलुतीचे मुकामोल आपले पोरचेक पोरगोट करूंक आपल्या जिवितांत हेंच मुकामोल वळखून देवा सोरशिल्ली पयस गेल्यान तांकां नव्यान पवित्र सोबीन येवकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेन आपल्याची सेवा करूंक निवडून हाडल्यान हें समजून घेवंक आपलेपण पयस दवरूंक उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. रशिया आणि युक्रेनामध्ये झुजा वरवीं संवसाराची शांती बिगडल्या. रशियाच्या फुडाऱ्यांक बापा तुज्या जाणवायेन बोर.
ते भासाभास करून दोनूय देशां मदें फायद्याक पडटा तसले निर्णय वेंचून काडूंक आनी झूज बंद करूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या तोंडाट्यांनी देवाक आपल्या जिवितान केरीत सुवात करूंक, जिवितान निरशीपण येता तेन्ना ह्याच काकुतीच्या सागोरा ताय जिवीत मेलता हें जाणा जावन काळजीलपणान आव्हानान फुडो करूंक पवित्र आत्म्याचें बोल तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी सगल्यांनी ह्या कुरपेच्या काळान भितर सरतना आमच्या काळजा मनाची बदलणी करूंक देवाच्या मोगान चडशीं पयस गेल्या जाल्यार संतानान संस्कारांतल्यान देवाच्या मोगाची उब नव्यान घेवंक आमकां बापाची काकलूत मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. ओगीच रावून एकामेका खातीर मागुया. काकूत सारा बापा, जिवीत बदलून नव्यान तुजेशी येवंक तूंच आमकां आपयताय आनी हो कुरपेचो काळ आमकां दिताय. ही थोडी मागणी आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यान तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी नव्या जिविताक वेंग मारूंक तुजी कृपा आमकां दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पेटुनाच्या वेळार गीत गावया. C24 मातयेचें भांगार करूं. आमकां दिलाय तो म्हणून आमी तुका भेटयता. प्रेतो बीन दिला मनशाच्या वावरान केला आमकां भांगार करूं. शोकताय तूं एकाच सुद्रां, माती धूळ आमचे जिणे. भांगार कर पवित्र आत्म्या, आमकां दिलाय म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या पवित्र सभेच्या आडावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. गोडवाड्या बापा, प्राचीन काळाचे सुरवेको येवन आमी तुका दोबाच्यान समोर पिताव. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या खोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंडावण्यो दोमावून आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोड जावन जेजूच्या कोस्ता मोरणाच्या समोरोमान भोगतीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सौर काळे आनी सौर ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना हो गुणाचें तूं बोड मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता तो सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोसमरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक पिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले हे म्हज्या कुडासाक करात Vavarataco good for gotuya Jesu hello Jesu jiwon salam Jesu novia etoro Jesu hello Jesu jiwon salam Jesu novia etoro
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेजता तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. देवाची काकूत कितली व्हडटी ती वळखून घेवन देवाशी परत येवंक आमकां कृपा दी. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमचो धर्म न्हयच दुसऱ्यांक दाखोवपाचो पूण आमच्या जिविताची नोसोडणी करून बरें क्रिस्ती जिविताक गोवाय दितलो जावंक आमकां ह्या प्राचीन काळान हेच करूंक देवाची कृपा आनी बोड मागण्यांतल्यान मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासण्याच्या आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. आमची काकू
जेसू प्राचीत करून मन बदलूंक जिवीत बदलूंक आमकांय सांगात करता आनी 40 दिसा जेस तो आमकां हे पिराचीत काळान सांगात करतलो ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी सगळ्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना खंयच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळून केली भेटून क्रिसमसाच्या वेळार आमी गीत गायतले हांव D35 परमेश्वर म्हाका चोरयता. Permesor, maka
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या कोणवाड्या बापा, प्राचीन काळाची आमची तोंडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज उपास आनी जिनवार सांबाळचो. तशेंच 3 तारखेर मार्साचे कितें भाशेन मागण्याचो आनी उपासाचो दीस म्हूण आमी मानयता. अदीक करून झूज सुरू जाला, ह्या झुजा खातीर मागूंक आमकां पयल्यान. तर खेरीत मागण्याची रीत आसतली 3 तारखेर सांजे 6 ते 7 मागण्यांत शांती खातीर आनी उपास करून आमी हो दीस सारूंक आमकां पयल्यान 1 वरभर आमी इगर्जेन येवन सारूंक तुमकां आमंत्रण करता. सगळ्यांनी येवचें. आमची मागण्याची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप आसा तो आमकां ह्या मागण्यांत आनी हे मागणी करूंक आमकां आदार दितलो. सगळ्यांक तुमकां कितें भाशेन हो प्राचीन काळ कुरपेचो काळ हांव दिता. जिविताची नवसोडणी करूंक देवाची परत येवंक परतून परतून देवाचें उतर आमच्या कानार सादतलें तें आमी आमच्या काळजा मनांत घेवन जिविताची नवसोडणी करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. शेवटाक गायन करुया. I5 हांव तुजो इबाडो पूत. Lord,